नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मोगाचे येवकार। गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। अणजुण्या पिटबुल जातीच्या सुण्यान केल्लो सान चल्याचेर हल्लो, उपचार घेतना चल्याक दुर्दैवी मरण, संबंधित सुण्याच्या मालकाक पुलिसांनी केली अटक। गोंयाक मेळ्ळे नवे म्हायती आयुक्त, नायर मुखेल म्हायती आयुक्त तर बर्वे यांची राज्य म्हायती आयुक्त पदार जाली नेमणूक। कदंब कामगारांच्यो 6 5 मागण्यो जाल्यो पुराय, देखून 6 सप्टेंबराक दवरिल्लो संप तात्पुरतो केलो स्थगीत। शंकर चोडणकर उत्तर गोंयचे जाल्यार संजना वेळीप हांची दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष म्हणून जातली नेमणूक, भाजपान केली नांवां निश्चित। अणजुणा आवाजाचे प्रदूषण करपी 5 आस्थापनांक उच्च न्यायालयान जारी केल्या नोटीस, ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगाव हांची म्हायती। आणि राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लैन राज्यपाल निधीतल्यान 272 डायलिसीस कॅन्सर दुयेंतींक 68 लाख रुपयांची भेटयली आर्थिक मजत। आता खबरो विस्तारान। सुरवेकूच एक धक्कादायक बातमी। हणजुण्या वाठारांत पिटबुल जातीच्या सुण्यान प्रभास कळंगूटकर ह्या 7 वर्साच्या चल्याचेर हल्लो केल्लो। दुर्दैवान जीएमसीत उपचार घेतना ताका मरण आयलें। ह्या प्रकरणात पुलिसांनी सुण्याचो मालक अब्दुल ख्वाजा हाका अटक केल्या। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण प्रभासाची आवय खंय घरकाम करताली, त्या घरात पिटबुल सुणे पोशिल्ले। बिरेस्तारा आवय काम करपाक गेल्ली तेन्ना प्रभासूय तिचे वांगडा गेल्लो। आवय घरात काम करतना अचकीत पिटबुल जातीच्या सुण्यान प्रभासाचेर हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यात प्रभासाच्या पोल्याचेर, मान, गळो, हातापायांचेर अशा भोवतेक आंगाक सुण्यान चाविल्ल्यान तो गंभीर जखमी जालो। उपरांत गंभीर जखमी जाल्ल्या प्रभासाक जीएमसीत उपचारा खातीर दाखल केले, मात दुर्दैवान ताका उपचारा वेळार मरण आयलें। घडलो हो एक्सिडंट 3 3:30 आणि हांव सायडीक बसलेलो, आवाज येता म्हणून हांव धांवन गेलो थंयसर। आवाज येयल्या उपरांत धांवन गेल्या उपरांत पळयतालो गेटीक लॉक आहा आनी भितर तो पेटो आसलो पिटबुल, तो म्हाज्या चेड्याच्या गळ्याक घास मारून कसोच सोडिना। आनी बायल म्हाजी दुर्गार वयर चडोंक रावली, दुर्गार वयर चडोंक रावली म्हणजे तिणें आपलो जीव सेफ केलो, म्हणजे चेड्याक म्हाज्या मारूं या खावं तेणी म्हणून बायल थंय रावली, चेड्याक थंयच सोडलो आनी पेटो तर कसोच सोडिना, गळ्याक घास मारलो, अर्धे तोंड तेचे खाल्ले पेट्यान आनी हे केलें। जेन्ना आमी ओनर येयलो गेट ओपन करून तेन्ना हांव भितर धांवन गेलो आनी धांवन वताना फुडें पेटो पड थंयसून, मागीर हांवें म्हाज्या चेड्याक सेफ करून घेतलो, म्हणल्यार ऑलमोस्ट तेणें म्हाज्या हातीन हात पांय सोडले अशें दिसलें। हांवें म्हाज्या चेड्याक शेणयलो हो ना, पण ओनर भितर आसलो घरांत नासलो, भितर कोणूच नासलो भितर। ओके, भितर ना, तर ते कितें करतात भायर सरतना गेटीक लॉक मारून वयतात, भितर कोणूय आसो या नासो गेटीक लॉक मारतात। ओके, बायल म्हाजी भितर आसली चेड्याक घेवन, पूण तेंच्यांनी भायर गेटीक लॉक केल्ले। आमकां धांवन वयतले जाल्यार ऑप्शन आमचे कडेन कांय ना भितर ओपन करून। म्हणजे तुमची मिसेस तुमच्या कुशींतल्या घरानूच कामाक वयता? हय। तिचें नांव कितें? तेजें नांव प्रियंका कळंगूटकर, पूण ही पयलीं केन्ना वयताले जाल्यार खबर ना म्हाका, पूण आयज अचानक ते घेवन गेले, चेड्याकूय घेवन गेले भितर आनी आयज म्हाज्या चेड्याची ही हालत करून सोडली। ओके, पिटबुल हो कोणाचो आतां? पिटबुल हो सगळ्यांक खबर आहा अब्दुलाचो म्हणून, पूण अब्दुल म्हणटा आपलो न्हू, फ्रेंडाचो म्हणटा तो। अब्दुल कोण? अब्दुल तो रेंटाक रावता घरान, त्या घरान तो म्हापशेचो, पूण तो थंय रेंटाक रावता। आनी सुणो तो तेचो? सुनो तेच्या फ्रेंडाचो। ओके, तो पोसता? तो पोसता सगळें जेवण खाण तोच घालता सगळें, म्हणजे त्या घरान अब्दुला शिवाय आनी कोण त्या घरान ती कामाक वयता तुमची मिसेस? आयजूच गेल्ली, हांवें इतलीच ताका पळोवंक ना वयताना, पूण आयजूच गेले आनी हे म्हाज्या चेड्या फाटल्यान हे जावन दितलें। ओके, तिका कितें लागला बीन मार बीन तिचेर? बायलेक कांयच जावंक ना, कांयच ना, ते दुर्गार चडले न्हू, चेड्याक थंयच सोडलो खावन यो म्हणून। कितल्या वर्साचो भुरगो? 7 वर्साचो। 7 वर्साचो जाल्ले म्हणजे ती भितर काम करपाक म्हणून गेल्ली। कोण आता ही? आवय त्या चेड्याची, आवय। ओके, चेड्याक घेवन। पण त्या ओनरान सुणो कोणाचो आहा तेणी ताका सांगलेलें आमी आयज घरा आसचे ना,
तेन्ना तूं काम करपाक भितर वचो नाका. हा ये नाका म्हणून. हय. ओके मागीर तेणें आयकोंक ना. हा ते येयले आनी गेट उगडून भितर घेवन गेले चेड्याक. ते कुत्रे सुटलेले आसले. अच्छा ते कुत्र्यान तेका घडरलो. गड्डल्ले. हय. हे कितल्यांक जाले? 3 जातली. 3 3:30. हा डेंपरच्या टायमार हे. हय. ओके म्हणजे ओनरान सांगलें की आयज कामाक ये नाका म्हणून. हय. तरी पूण ही कामाक गेली आणि त्या चेड्याक घेवन गेली. हय. ओके कितल्या वर्साचो चेडो तो? 7-8 वर्सां आसतली तेका. 8 वर्सां. हय. पिटबुल जातीच्या सुण्यान चल्याचेर हल्लो केल्ल्या प्रकरणात हंजुण पुलिसांनी सुण्याचो मालक अब्दुल ख्वाजा हाका अटक केल्या. काल अंजुना वाठारात एक वाईट आणि दुःखद घटना घडली. ती म्हणजे अंजुना पिकेन पेडेन हांगासर रावपी जो 7 वर्साचो भुरगो आसा प्रभास कलंगुटकर हाचेर एका पिटबुलान प्राणघातक असो हल्लो केलो. आनी ह्या हल्ल्यात जो प्रभास कलंगुटकर आसा हो मरण पाविल्लो आसा. प्रभास कलंगुटकराचो जो बापूय आसा प्रेमानंद कलंगुटकर हांणी ही इन्सिडंट घडना फुडें आपली कागाळ जी आसा अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर नोंद केली. त्याच नोंदाचेर जो अंजुना पुलिसीचो जो PI आसा सूरज गावस हांणी ह्या कागाळाचेर ताबडतोब ऑफेन्स रजिस्टर केलो. आनी जो पिटबुलाचो जो ओनर आसा अब्दुल ख्वाजा हाका आयज सकाळी अंजुना पुलिसीन आपल्या ताब्यात घेतिल्लो आसा. आनी जो अब्दुल ख्वाजा आसा तो सध्या अंजुना पुलिसीच्या कस्टडीन आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोती. शुक्रारा गोंयाक मेळ्ळे नवे म्हायती आयुक्त. गोंय गुप्तचर विभागाचे आदले मुखेली अरविंद कुमार नायर यांची राज्य मुखेल म्हायती आयुक्त पदार नेमणूक जाली आणि आत्माराम बर्वे यांची राज्य म्हायती आयुक्त म्हणून नेमणूक करपाच्या प्रस्तावाक मान्यताय दिल्या. SCIC आणि SIC ह्या पदांची नेमणूक जाल्लेली आसा आणि ही जी पदां आसा ती म्हणजे जांकां ह्या पदांची नेमणूक जाला तांची नांवां आसा. पयलें जे पद आसा तें म्हटल्यार SCIC म्हटल्यार राज्य मुख्य म्हायती आयुक्त पदा खातीर IBचे माजी गोवा प्रमुख अरविंद कुमार नायर हांकां ते पदा खातीर तांची नेमणूक जाल्लेली आसा. आनी दुसरे जे आसा ते म्हटल्यार SIC म्हणजे म्हायती आयुक्त पदा खातीर जांची नेमणूक जाला तांचें नांव आसा आत्माराम बर्वे हांकां ह्या पदां खातीर नेमणूक केल्लेली आसा. जाल्यार अशाच अपडेट म्हायतीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. कदंबा कामगारांच्यो 5 मागण्यो पुराय जाल्यात. ते खातीर 6 सप्टेंबराक दवरिल्लो संप तात्पुरतो फुडें धुकल्ला. 15 ऑक्टोबराक कामगार आयुक्ता वांगडा मागण्यांचेर नियाळ बसका घेतली अशी माहिती आयटकाचे फुडारी क्रिस्टोफर फॉन्सेको हांणी दिली. आयज आमकां लेबर कमिशनरान मिटींग घेवपाक आपयल्लें. कित्याक आमी 16 तारखेर ऑगस्टाच्या स्ट्रायक नोटीस दिल्लो सरकाराक सांगून 6 तारखेरसून शुक्रारा दीस सप्टेंबराच्या 6 तारखेरसून आमी बेमुदत संप कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाचे कामगार ड्रायव्हर्स कंडक्टर आनी सगळे मेंटेनन्स स्टाफ आमी संपार वतले म्हणून आमचे ठोस 6 डिमांड आसलेले आनी आसात. ते 6 डिमांड म्हणल्यार एक हांव सांगता आनी तेजो कितें आयज फलितांश जाला ताच्या बद्दल थोडक्यान सांगता. आमी 28 तारखेर हांगा जेन्ना मिटींग घेतली लेबर कमिशनरा फुडें तेन्ना जनरल मॅनेजर आणि कदंबाचे प्रतिनिधी पर्सनल ऑफिसर ते हांगा हाजीर आसलेले. त्यांनी सांगले की आम्ही जे पळय वरिष्ठ आहात त्यांच्या लागीं एक स्पेशल मिटींग आम्ही घेतले आणि थंय आम्ही फुडली वाट काडटले हे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक. अकॉर्डिंगली 28 तारखेर त्याच दिसा 5 वाजता मुख्यमंत्र्या कडल्यान आमकां आमंत्रीत जाले. आमी थंय मिटींग घेतली आणि मुख्यमंत्री हाजीर आसलेलो. बाब डेरिक नेटो तोय हाजीर आसलेलो. मॅनेजिंग डायरेक्टर जनरल मॅनेजर नारायण नाईक हाजीर आसलेलो आणि आमचे कदंबाचे वरिष्ठ लीडर आमचो प्रेसिडेंट बाब चंद्रकांत सोरणकर आणि इतर कमिटी मेंबर बाब सुहास नाईक ॲडव्होकेट आणि हांव हाजीर आसलेलो. एक मिटींग जाली बरी. त्या मिटींगेंत मुख्यमंत्र्यान डिमांड वायज आमकां क्लॅरिफिकेशन दिलें. पयलो म्हणल्यार आमचो 7वो वेतनाचो एरियर्स ताच्या बद्दल मुख्यमंत्र्यान पॉझिटिव्ह आमकां एश्योरन्स दिलो की त्या इश्यूचेर आपण फिनान्स डिपार्टमेंट आणि सगळ्या आपल्या मंडळी बरोबर
डिस्कशन करून तोडको काडटलो. ऑक्टोबर म्हयन्यात आमी पयल्या सोमानान मेळया आनी ताचेर काय तरी वाट काडया अशें म्हणून आमकां स्पेशली क्लियरली फिनान्स सेक्रेटरीक आपोवन तेज्या वजेर आमकां गवाय दिली. शंकर जोडणकर उत्तर गोंयचे जाल्यार संजना वेळीप हांची दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक जातली. भाजपान नांवां निश्चित केल्यात. शुक्रारा अध्यक्षपदा खातीर अर्ज भरपाची तारीख आशिल्ली. आदी उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या जिल्लो पंचायत अध्यक्षांनी पक्षाच्या सांगण्याप्रमाण राजीनामो दिल्लो. ते उपरांत दोनूय अध्यक्षांची पदां रिती आशिल्ली. 2 सप्टेंबराक जिल्लो पंचायत अध्यक्षपदा खातीर वेंचणूक जावपाची आसा. ते खातीर शुक्रारा उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयांत जिल्लो पंचायत अध्यक्षाच्या पदा खातीर अर्ज दाखल केले. उत्तर गोंयांतल्यान शंकर चोडणकार जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान संजना वेळीप हांच्यांनी अर्ज दाखल केलो. भाजपान सध्या त्यांची नांवां निश्चित केल्या. मात 2 सप्टेंबराक अधिकृत घोषणा जातली. आज उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमांतून जी अध्यक्षपदाची खुर्ची खाली आसली आनी तेका लागून आयज नॉमिनेशन फायल करपाचें जालें आनी आज सकाळीच आमकां पक्षा तर्फे आपयले गेले आनी पक्षान बैठक घेवन आमचे केन्नाय अशें इलेक्शन जाता आसतना पक्ष पयलीं निर्णय घेता आनी मागीर ते आमकां सांगता वता त्या प्रमाणे फुडल्यो कारवाई फुडें जाता. तशें आयज सच्या प्रमाणे तेंच्यांनी घेतली बैठक घेतली आमची सगळी जिल्हा पंचायत सदस्यांची आनी आमकां सांगलें की म्हाज्या नांवाचो थंयसर उल्लेख केलो आनी जबाबदारी म्हाज्या खांद्याचेर दिली. पक्ष जी जबाबदारी दिल्या म्हाज्या त्या जबाबदारीक हांव पुरोपूर खरो उतरपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. आनी एक गोश्ट सांगपाक सोदता की ह्या जिल्हा पंचायत अध्यक्षपदाचें हें आहा आमी 25 मेंबर उत्तर गोंयांतले सगळ्यांक बरोबर घेवन सगळ्यांक ह्याचे विचार विनिमय करून सगळ्यांची कामां योग्य रित्या करपाची म्हाजी इच्छा आहा. आनी आमचे सगळे हे जिल्हा पंचायत सदस्य आयज नॉमिनेशन फायल करता आसतना म्हाज्या बरोबर आसले आनी तांकांय हांवें आश्वासन दिल्या उपरांत तेंच्यांनी समाधान व्यक्त केलें आनी म्हाका सहकार्य पूर्ण सहकार्य करपाचें आश्वासन. निवड जाल्ली आहा तुगेली प्रायोरिटी कितें आसतली तुगेली कामाची? मागीर कामाची प्रायोरिटी म्हणल्यार जशें आतां आमी इतली टर्माक जे आमच्या फाटल्या अध्यक्षान जशें काम केलां तेजो सपोर्ट घेवन तेजी सगळ्याच्या मेंबराच्या आदारेन हांवूय बीन तशेंच सगळे मेंबरां एक बरोबर घेवन सगळ्यांची जी कितें कामां आसात ती तशीच ज्या अध्यक्षान केल्या त्याच प्रमाणे आमी सगळीं एकवटान रावन सगळीं मेळोन मिसळोन करतलीं. कामां कितलीशीं उरलां करपाची? जी जशी फायली रेडी जातल्यो तशी कामां जातलीं. तुजी नदरेन कितें कामां करपाची अशी? म्हाजे नदरेन म्हणल्यार जशी मेंबर आपली आपली कामां हाडटले तीच कामां जातली न्हू. डेप्युटी चेअरपर्सना खातीर कितें जाल्यार? डेप्युटी चेअरपर्सना खातीर अजुनूय कांयच ना. जे जशी पार्टी सांगतली तशी जातले. ना अजून कांय सांग. आज तुमी नॉमिनेशन भरला? हय आज जिल्हा पंचायतीचें नॉमिनेशन आशिल्लें आनी जो टायम फिक्स केल्लो तो पर्यंत आमचे कडेन फक्त एक नॉमिनेशन आयलां. संजना संजय वेळी ही गिरदोरी आसा पळय 14 गिरदोरी थंयची जिल्हा पंचायत मेंबर तिणें फायल केला आनी तिका शोभना शाबू वेळी हिणें प्रपोज केला. पूण सद्या पर्यंत आमचे कडेन एकूच नॉमिनेशन आयलां आनी टायम काबार जाल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. अणजुणा आवाज प्रदूषण करपी 5 आस्थापनांक उच्च न्यायालयान नोटीस जारी केल्या. आवाज प्रदूषणाचेर प्रदूषण नियंत्रण मंडळ लेगीत नदर दवरतले. आवाजाचें प्रदूषण थांबोवपा खातीर सरकारान सुचयल्ले पर्याय न्यायालयान मान्य केल्यात. नेम मोडून कोण आवाजाचें प्रदूषण करता तांची कागाळ करपा खातीर 3 दूरध्वनी उपलब्ध करतले अशी म्हायती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिली. राती 10 वरां उपरांत व्हडल्या आवाजात संगीत वाजोवपाक बंदी आसा. तरी नेम मोडून हंजुण्या वाठारांत मोठ्या आवाजात म्युझिक वाजोवपी आस्थापनांक उच्च न्यायालयान नोटीस जारी केल्या म्हूण ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी म्हायती दिली. Sound pollution matter, the High Court has issued notices to 5 parties who are supposed to have received maximum complaints of violation of the standard of noise. They have been joined as parties. High Court has issued notices to them, and the Pollution Control Board is also supposed to monitor their activities. This is one thing that has happened. Secondly, as far as our proposal which we had made to the court about how to monitor, who will be the supervising authority,
which numbers are to be contacted. That note has been accepted by the High Court and it has been made an order of the court. So that is as of now, that is the order of the High Court. What is suggested is now there are 3 numbers which are given basically. If any violation is reported, the citizens can contact at these 3 numbers, and if action is not taken, then the SDPO will come in picture. He will immediately take action. स्मार्ट सिटीच्या 11तल्या 8 रस्त्यांची दुरुस्ती जाल्या. 3 रस्ते दुरुस्त करपाची जबाबदारी महानगरपालिकेची. रायबंदर रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम 15 दिसां भितर हातान घेतले अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगले. Smart city matter, there were 3 stretches where CCP was supposed to report to the court. As far as stretch near the police headquarters is concerned, they made a statement today that they have already started repairs as of now and the work is going on. As far as other 2 stretches are concerned, the matter is fixed in the next week for the purpose of finding out as to who is supposed to do this work. The road near the Joggers Park, the CCP was saying that it is the PWD who is maintaining it. But it being a CCP road, it is for CCP to maintain the road. If they can't do it, they have to request the PWD for work or repairs that is required to be carried out at this stretch. So the CCP is supposed to report to the High Court again on this stretch also. Further, the issue came up about the road at Ribandar. As far as that road is concerned, we also told the court that we will take up urgent repairs of that road also. Directions have been already issued by the Smart City to repair that road. That work also will start immediately. आसगावच्या अल शादाय चाइल्ड केअर सेंटराची बाल कल्याण खात्यान बिरेस्तारा पळोवणी केली. बाल कल्याण समितीची परवानगी घेनासतना चाइल्ड केअर सेंटरात 6 वर्सां सकयली 15 भुरगीं दवरिल्ली मेळ्ळी अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिली. काल इन्स्पेक्शन CWCन केलें आनी तातूंत तांकां अशें दिसलें की सादारणशी 15 भुरगीं थंयची 6 वर्सां सकयली आसा. त्या विशयाचेर ताणें एक रिपोर्टूय हायकोर्टाक दिल्लो आसा. आतां अशें आसा की कायद्या प्रमाणे ही CWC आसा पळय, ते प्रत्येक भुरग्याचेर सेपरेट ऑर्डर पास करपाची आसता. CWC म्हणजे जे भुरगे त्या भुरग्याची कोण केअर घेना, जावं जे अनाथ भुरगें आसा, जावं जाका कांय आधार ना, अशे भुरग्याचे जेन्ना भुरगे मेळटा तेन्ना खंयच्याय मनशान त्या भुरग्याक CWC कडेन हाडून प्रेजेंट करपाक जाय आनी CWC ऑर्डर पास करता की ह्या भुरग्याक कोणाचे कस्टडीन दिवपाचे जावं कोणाचे केअरान दिवपाचे. तर ह्या भुरग्यांचेर कांयच अशी ऑर्डर घेनासतना अल शादाय ट्रस्टान ही भुरगीं दवरिल्ली. पण काल जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें की ते जे भुरगीं थंय आसा पळय ती सुखरूप आसा, तांकां तशें प्रॉब्लेम कांय ना. पण ही भुरगीं दवरल्या ती कांयच ऑर्डर घेनासतना दवरल्या. सो ताका लागून आतां आमी कोर्टाक अशें सांगलें की CWC ह्या विकेंडार थंय वतले, प्रत्येक भुरग्याची इंटरव्यू करतले आनी तांचे आवय बापूय जर आसा तर तांचे इंटरव्यू घेतले आनी प्रत्येक भुरग्याक ज्या भुरग्याच्या वेलफेअराक लागून जे कितें करूं शकता, कितें ऑर्डर पास करूंक जाय तशी ऑर्डर CWC पास करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत. शुक्रारा सांजे दिवचले 2 दुचाकीमध्ये जाल्ले भिरांकूळ अपघातात एका दुचाकी स्वाराक आगताक मरण आयलें. दिवचल लसनोळे रस्त्याचेर साश्टीवाडो बोड्डे वाठारांत हो अपघात घडलो. अपघातांत मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें उदय शेट अशें नांव आसा. तो कुमारवाडो मये वाठारांत रावपी आशिल्लो. हालीसराक दिसान दीस अपघातांचें प्रमाण वाडत आसा. शुक्रारा सांजे दिवचल असनोडे ह्या रस्त्याचेर साश्टीवाडो बोड्डे वाठारांत 2 दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाताक एका दुचाकी स्वाराक आगताक मरण येवपाची घडणूक घडली. ज्या दुचाकी स्वाराक मरण आयला तो दुचाकी स्वार कुमारवाडो मये वाठारांतलो आसा. 32 वर्सां पिरायेच्या ह्या तरणाट्याचें नांव उदय शेट अशें आसा अशी माहिती मेळिल्ले म्हायती प्रमाण उदय शेट आपले मोटरसायकली वयल्यान दिवचलच्यान कसनोडेच्या दिकेन वता. साश्टीवाडो बोड्डे हांगासर पावतकीच दीन दयाळ सुपर मार्केटा सामकार ताचे मोटरसायकलीचो धक्को फुडल्यान आशिल्ले एके स्कुटरीक बसलो. त्या बराबर दोनूय दुचाकी वयले तरणाटे रस्त्याचेर पडले. उदय शेट हो रस्त्याचेर आपटिल्ल्यान ताचे तकलेक गंभीर दुखापत जाली आनी ताका रस्त्याचेरूच आगताक मरण आयलें. अपघाताची म्हायती मेळटकीच दिवचल पुलिसेन अपघात स्थळाचेर धांव घेतली आनी अपघाताचो पंचनामा केलो.
उपरांत उदय शेठ हाची कूड दिवचलच्या भलायकी केंद्रात घाली. ही कूड आता पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत व्हरतले अशें कळटा. तो तरणाटो आयच्या अपघातांत मेला. तो तरणाटो कुमारवाडो मये वाठारांतलो आसा आनी थंयसरले आमदार प्रेमेश शेठ हाच्या घराकुशीक तांचें घर आसा. अपघाताची म्हायती मेळटकीच आमदार प्रेमेश शेठ हांणी दिवचलच्या भलायकी केंद्रात धांव मारून अपघाताची स्थिती जाणून मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आयज शुक्रारा ज्या रस्त्याचेर एका तरणाट्याक मरण आयला तो तरणाटो खंय वयतालो ते विशीं नेमकी म्हायती मेळोंक ना. पण ह्याच रस्त्याचेर कांय म्हयन्या पयलीं एके दुचाकी वयल्यान फाटल्यान बशिल्लो एक जण पडून ताका मरण आयिल्लें. ताका लागून हो रस्तो एक्सिडंट घेवन जाल्ल्याचें कळटा. गोमंतक टीवी खातीर इंटरच्या हांव रिपोर्टर परम सावंत. राजभवनात शुक्रारा आयोजित केले कार्यावळीत राज्यपाल PA श्रीधरन पिल्लई हांणी राज्यपाल निधींतल्यान 272 डायलिसीस कॅन्सर दुयेंतींक 38 लाख रुपयांची आर्थीक मजत भेटयली. गोंयांत राजभवनात सुरू केल्लो अशा प्रकारचो उपक्रम हेर राज्यांनी सुरू करून गरजूंक लोकांक आर्थीक मजत दितात. राजभवनाच्या ह्या उपक्रमाची हेर राज्यांनी तोखणाय केल्ली आसा अशें राज्यपालान सांगलें. कॅन्सर दुयेंसांचेर आतां सगळे कडेन उपचार उपलब्ध आसात आनी हे वेळार उपचार घेतल्यार 80% दुयेंती बेगीन बरे जातात. अशा दुयेंतींक मानसीक आदार दिवपा वांगडा वैजकी उपचारांचेर विश्वास आसपाक जाय अशें उलयत राज्यपालान दुयेंत्यांक उर्बा दिली. This is an extremely happy moment in my life. Over the last 3 years, the Rajbhavan undertaken a task. Through that process, we have issued checks to patients, cancer patients and dialysis patients. Now nearing 3,000 numbers. 1 lakh rupees each to them and 25,000 minimum to patients. So one of the greatest achievements in the history of Rajbhavans of India as a whole. I don't know whether really Rajbhavan such a scheme is there. We declare, first scheme we declared is this financial help. My dear patients, little bit delay is there. Now 272 checks are issued. Almost all applications are over now. For this 6 months delay for in many cases, in certain cases, because lack of fund arranged, and I am happy that those patients, dialysis patients and cancer patients who approached the Rajbhavan through their MLAs, and I am very happy that all applications are positively disposed now and check is distributed for all. I am requesting both additional collectors south and north. आयज हांगा राजभवनान आयला. आमंत्रण आमकां दिल्लें जे लोक कॅन्सर पेशंट आहा आनी डायलिसीस पेशंट आहा तेंच्या खातीर जी मदत गव्हर्नरान अनावन्स केल्ली ते डिस्पर्स करपा खातीर. एक बरी गजाल की गव्हर्नर गोंयचो तेणी असल्या लोकां खातीर जे कॅन्सराचे डायलिसीस तेंच्या खातीर ही मदत ल्हानशी सुरू केल्या आनी ही म्हाका दिसता गोंयांत फर्स्ट टायम एक गव्हर्नरान ही मदत सुरू केल्या आनी हे मदतीन व्हडलेशे कांय फरक पडपा लोकांक पूण एक जेस्चर टुवर्ड्स कॅन्सर पेशंट एंड डायलिसीस की ह्या ज्या तेणी केला तेजेर लोकांक एक धीर मेळटा की एवढ्या सगळ्या लोकांमध्ये कित्येक लोक आले होते आणि माझी वाईफ ती कॅन्सरनं पीडित होती. तिची मी 3 ऑपरेशनं केली. लास्ट डेला मी ॲप्लिकेशन पाठवलं होतं आणि आत्ता त्यांनी मला चेक देत असताना त्यांनी मला विचारलं तुझी मिसेस कशी आहे. सो त्याच्याकरता मला या गव्हर्नरबद्दल ॲप्रिशिएट हिज एक्सलन्सी दी गव्हर्नर. माझे नाव चंद्रराज केशव नाईक.
ते हांगासर आयज गव्हर्मेंटान जी स्कीम दवरल्या न्हू बरी केली बरोवन सारकी. म्हाजी सासूमाय बरी नासली, तिका कॅन्सर जालें 3 वर्सां जाली. आतां तिका मेडिसिनान तरी उपयोग जालो बरे भशेन. ती भाशी गरीब आहा, तेंच्यानी जायना न्हू म्हणटकीर गव्हर्मेंटान तांकां बरो हेल्प केला. आनी अशेंच गव्हर्मेंटान बरें हेल्प जर केल्लें न्हू राजभवनार लोकांक बरें ट्रीट केलें सारकें बरें दिसलें. आमकांय बीन बरें दिसलें कित्याक गव्हर्मेंट कितें तरी करता अशें म्हणून. ताका लागून म्हणटा गव्हर्मेंट अशें न्यू स्कीम कितें हाडून लोकांचें बरें करपाचें बरें जातलें न्हू. वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्या आवारात कोयर शुद्धीकरण प्रकल्पाक विरोध करपी लोकांनी म्हजे कडेन ह्या विशीं केन्नाच चर्चा करूंक ना. तशेंच हो प्रकल्प नवो न्हय जाल्यार आपूण आमदार जावचे पयलींच ह्या प्रकल्पाचो प्रस्ताव मांडिल्लो अशें मंत्री आलेक्स सिकेरा हांणी सांगलें. जाल्यार कांय लोकांक सगळ्या प्रश्नावयल्यान राजकारण करपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. See, the beauty of many issues that are being raised vis-a-vis Dubai constituency is that the people who raise these issues have never come to me. So I have no comments. Number one. Number two, this waste management plan, this proposal is not new. This proposal was there before I became an MLA. Nothing new. So everybody was sleeping for so many years. Now they've got up. Even they met, I think yesterday, the minister. No, they met the waste management. I saw on Facebook. So how do I know what is the problem? Unless you tell me what are your issues. So they have never approached you. No, they've never approached. See, the issue is basically if you try to politicalize things, then things go in a different direction. शुक्रारा मडगांव नावेलीच्या एका विद्यालयात शिक्षिकेन एका चलयेचो छळ केल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. नावेली वाठारांतल्या एका विद्यालयात शिक्षिकेन चलयेक त्रास दिल्ल्यान पालकान मडगांव पुलिशेन शिक्षिकेची कागाळ नोंद केली. शिक्षिकेन आपले चलयेक दीसभर वतान उबे दवरिल्ल्यान ताचे पांय सुजले आनी सध्या ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. देखून शिक्षिकेचेर खर कारवायेची मागणी पालक अब्दुल शेख हांणी केल्या. काल हांगा येयल्लो कंप्लेंट दिवपाक. म्हगेले चेडूं हांगा म्हजो चेडूं पेपरचंद सकल नावेली कॉन्व्हेंटांत शिकता. थंय प्रिंसिपल लिबी आनी ते चड हॅरेसमेंट करतात भुरग्यांक, स्पेशली भुरग्यांक आनी इवन नो पेरंट्सांक चड हॅरेसमेंट करतात. तेजे एक दीस पयलीं तेंच्यांनी आमकां पेरंट्सांक आपयलेलो कलेक्ट कर म्हणून भुरग्यांक तेंगे प्रोग्राम आशिल्लो. प्रत्येक टायमाक आमी पावना तेन्ना हांवें म्हज्या कजनाक धाडलो वचून ते कलेक्ट कर म्हणून. सो टिचरीन अलाव केना ओके आय कॅन एग्री. ते म्हगेले चेडवाक सेफ्टिकली करता. मागीर जेन्ना हांवें फोन करून सांगलें म्हगेले बायलेन की बाबा म्हज्या कजनाक धाड ती हेणें धाडूंक ना. टिचरीन हे लिब्यांनी टिचरीन ताणें धाडूंक ना. मागीर हांव फोकस हांव गेलो. तेन्ना हांव गेलो म्हणटकीर हांव कितें पळयता तो सेक्युरिटी आहा तो गेटीचेर तो म्हगेले बायचे फोटो काडटा. तेका कसलो रायट आहा म्हगे बाय फोटो काडपाक आनी म्हगेले कजनाक फोटो काडपाक तो कसलो रायट आहा. सो ताका हांव तापोवन ते दीस मागीर टिचरीन सांगलें तुमगेले बरें न्ही आनी तुमगेले सारकें न्ही म्हणून हांव मागीर तांकां उलोवन हांव भायर सरलो. द नेक्स्ट डे लिबिया प्रिंसिपल ऑफ पेपरचल कॉन्व्हेंट ती विदावट एनी रिजन कितें प्रॉब्लम आसलें जाल्यार म्हाका उलोवपाक आयलें, पेरंट्साक आपोवपाक आयलें. तेणें विदावट उलयनासतना म्हाका फोन करिनासतना म्हगेले बायेक सकाळीं 7:45 ती दनपारां 2 पर्यंत वारांडान वतान उबें केलें. ताका उदक सुद्दां पिवपाक दिवना. बायले पांय अशें सुजला दोनी अशें येदे मोठे सुजला. घरा कडेन येयले म्हणटरी डेड जाले पडले सकल. हांव जेन्ना कामां येयलें ताका पांय सुजोन पूण हांव भिलो. उबारून मागीर ताका हॉस्पिटल व्हेलो. ताका मेडिकल केलें. मागीर हाडून हांवें काल कंप्लेंट दिला. आतां तेंच हांव साहेबाक विचारपाक गेल्लो. मॅडम येयली म्हणून विचारपाक अरे असले भुरगे इतले हॅरेसमेंट करता कसली प्रिंसिपल कितें चलयता आनी कितलेशे लोक आहा जे तांचे भुरग्यांक हें जाता टॉर्चर करता म्हणल्यार पेरंट्स मुखार सरिना भियोन भुरग्यांक हें जाता म्हणून भुरग्यांक काडटली म्हणून भुरग्यांक मारतली आनी टॉर्चर करतली म्हणून. इन फ्युचर कोणाक अशें जावपाक जायना. हांव मुखार सरला. म्हगेले आज भुरगें जाला फाल्यां आनी कोणाक भुरग्यांक जातले म्हणून आयज हांव मुखार सरला. म्हगे कोणालें नांव चेडवालें म्हगेलें अब्दुल शेख. हांव एक्स पंच. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.